मीडिया मणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या माणका मतें कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. जायत्या कलाकारांची तुमकां भेट करून दिता आसतनाच जायतीं कलाकारां अजुनूय उरल्यात जांणी पालकाची जायती सेवा केल्या, पालकाचो जायतो वावर केला. तांचे लागीं आमी भासाभास करून तांचो वावर तुमचे मेरेन हाडपाचो हांव वावर करीत आसा. तर आयज ह्या खिणांत म्हजे बरोबर एक मालगोणे कलाकार आसुमतिना फेर्नांडीस आसा. ताच्या कुटुंबांत जायते तियात्रिस्ट जावन गेले. ताच्या कुटुंबांतल्या जायतीं तियात्रिस्टांनी जायती नामना मेळयली, फांकिवन जाले. म्हाका दिसता ताच्या तोंडांतल्यान आमी आयकुया पयले सुवातेर आसुमतीन बाय आयच्या ह्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करून तियातन बाब तुवें म्हजो उगडास केलो आनी म्हाका हांगासर आपूण हाडलें म्हणून. तुजो उगडास हांवें जायतो आदीं मस्कट आसतना जायतो उगडास केला, पूण सुयोग जावंक ना. आमचो ड्रमर रॉकी आनी बाकीचे सगळे तुजो उगडास काडटाले, जावं पॅरी, हे सगळे उगडास काडटाले आनी म्हणटाले आसुमतीन आसलेलें जाल्यार काय बरें जावपाचें. तर तुजे मस्कटचे थोडे अनुभव सांगशी. मास्कट हांव 25 वर्सां जालीं काम करतां आनी थंयसर हांव जायते तियात्र नाचल्या. पयलो मिनीन दे बांदार आसलो ताचेय बरोबर नाचल्या, ई पॅरी ताचे बरोबर नाचल्या आनी गोंयांत तुवें सांगपाची गरज ना. हांव एट द एज ऑफ 65 एट द एज ऑफ 11 हांव तियात्रान काम करूंक लागलेली. ती आजून पासून हांव करतां, पूण सद्या गोंयान ना. 25 वर्सां जालीं म्हाका मास्कट. सो मास्कट तियात्र जाल्यार हांव नाचतांच. आसुमतीन बाय, आमी तुज्या 11 वर्सांचेर तुवें जे तियात्र कॉमेर्स केल्यात आनीक तुजे 25 वर्सां हे मस्कटचे हांचेर आमी सगळें तर उलोवंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां 2 दीस लागतले. म्हाका दिसता आमी थोडे थोडे चिमटी मारून शीत शिजलां काय शिजोंक ना तें पारकिल्यार अदीक बरें. हय, म्हणटच मस्कट आमी आनीक एक भोंवडी मारया, कित्याक आमचे जे गोंयकार जावं आमची ही कार्यावळ पळयणाऱ्यांक तुजो मस्कटचो वावर तांकां चड गरजेचो. तर मस्कट तुका पयलोच खंयच्या तियात्रान चान्स पडलो? पयलोच तियात्रान नाचलें हांव मिनीन दे बांदाराच्या. उपरांत मिनीन गोंया आयल्या उपरांत तो ई पॅरी म्हणटा पळय ताणें तियात्र करून कॉमेर्स केलें आनी ताच्या तियात्रान आनी आग्नेस म्हणून एका चेडो एके बायलेन तियात्र केल्लो ताच्या तियात्रान. आनी तूं जाणा खंयचोय तियात्र जावं म्हाका हांव नाचतांच. कसल्यो भुमिका तुका चड आवडटात? म्हाका चड आवडटा कॉमेडी रोल, प्लस हांव सगळे रोल करतां. जो लोकांन म्हाका पळयला तो लोक जाणा हांव कितें पासून करतां पळय ती. आनी कांतारान तर म्हणपाची म्हाका चड आवड आहा. संवसारान ह्या नवलांक घोडटा तातांच्या तेंपार, चेडो चेडू मोग शिंगता इस्कॉलाच्या बांकार. चेडू इस्कॉलाक वचोंक काम सोडून बूक कोत्ता तयार. अरे इस्कॉल खुंयचें हें मोग कोत्ता प्रायर मिरामार. पयलें आय लव यू म्हणून चेडो चेडवाक सांगता. चेडू खोशेन मुरगोटोन आय लव यू टू म्हणटा. मागीर टाक टीक टॉक करून मोग सुरू जाता. अशें करून चेडो चेडू मोग करूंक शिंगता. जेन्ना तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबान तुज्या सरभोंवतणी हें तियात्रिस्टपणाचें वारें मारूंक लागता तेन्ना ह्यो तुका उर्बा आपुणूच येतात. तर अशें तुज्या कुटुंबान कितें घडलां? अशें म्हज्या कुटुंबान म्हटल्यार आमच्या रोगतानूच तियात्रिस्टपण आहा. चॅम्पियन आल्वारीस म्हजो व्हडलो मामा, सी आल्वारीस म्हजो बापूल मामा आनी अशें सगळे आल्वारीस, रोजी आल्वारीस, बेटी आल्वारीस ही म्हजी काजनां. आमी सगळीं तियात्रिसां. फकत म्हजी मांय तियात्रान नाचून नासली आनी मांयचे आल्वारीस म्हाका येवंक ना. म्हज्या पायचे फेर्नांडीस आयले, त्या पासत हांव फेर्नांडीस जालें. पळय फुडें जेन्ना तूं भुरगें आसलें तेन्ना लागींच्यान तूं कितें पळयतालें? एक्चुली तियात्रान पयलीं हांव कॉन्सर्टांनी काम करी इस्कॉलाच्या.
सदांच पादवीगार नातविदाद म्हणून आसलो तो सदांच म्हाका खूब हें दितालो हें एक दीस व्हडलें तियात्रीस जातलें म्हणून आनी खरेंच ताच्या उतरानूच हांव व्हडलीं तियात्रीस जालीं आनी सोडून गेली म्हणून मातशें आतां सकयल पडलें नाजाल्यार हांव अजून पासून सकयल पडपाक नासलें कित्याक हांव जायते आख्खे सगळे गांव गोंयचे भोंवल्या आदी एक बस आसताली आनी ती चुकल्या जाल्यार आमकां कितलें कितलें पयस मालवणां आनी वेंगुर्ला ते सायडीन आमकां चलोन भोंवचें पडटालें हें सगलें हांव नाचल्या आनी आमचे बाय आंतोनेत आसलें तेकाय हांव तियात्रान पयलेंच घेवन भोंवतालीं ताचे भयणीक मारिया बेटी आल्वारीस रोजी आल्वारीस हांकां सगल्यांक घेवन हांव पयस पयस गांवांनी तियात्र नाचोंक वतालीं त्या उपरांत हांवें ग्रुपाचे दवरले पयलो नाचलें हांव लिगोरियोक मागीर नाचलें हांव पॅट्रीक दोरादोक मागीर मिलिंद बांदाराक प्रेमानंद सांगोडकार प्रेमानंद लोटलेकार आनी हे जायते तियात्रीस हे तियात्र नाचता आसतना तुजे थोडे बरे अनुभव म्हणजे खंयच्या तियात्रान तुका सारकें चड बरें आवडलां जावं चड बरें तुका नामना मेवल्या तीन फुगोट्याच्या मरणान चड कित्याक तातूंत हांव मेन रोल करी एक मायेचो आनी एकदम बरो जातालो तो तातूंत आमचो फिलीप आसलो पॅट्रीक आपलो तियात्र बरयतालो आनी हेचे कांत मात्तालो ह्या कांत आयकोंक थोडो लोक येतालो म्हणजे हे ताच्या कांतांतल्यान लोकांचें आंग सारकें शिरशिरतालें कितें तरी वेगळें वेतालें पूण जेन्ना तो पालकार रावन एक कांत म्हणटाले तेन्ना तुका कितें भोगतालें म्हाका एकदम बरें दिसतालें कित्याक ताचें बरोवप एकदम बरें आसलें रायमिंगां तशीं सगळें बरोवप ताचें बरें आसलें आनी ओक्तार पासून दितालो आनी आमी रोखडें शिकतालें हांव आनी शिकोंकूय बरें जातालें आनी फाटल्यान आमचो अजबी आसतालोच न्ही कितले सुमार तियात्र केले तुवें तियात्रान बाब सांगूंक म्हाका आतां उगड आसना पूण पळयतलो लोक जाणा हांव कितलीं व्हडलीं आनी कितले तियात्र नाचल्या पळय तें आनी कितलीं कांतारां एका एका तियात्रान हांवें 8 पासून कांतारां म्हणल्या न्हेसोंक टायम आसनासलो म्हाका प्लास पाट कोत्तालें हांव हालो माय डियर रुजारियानी कोण मेवला तुका सारकें आसा पळय तें सांग हांव तुका जायें वो नाका हांव हातून मेतेर जावंक ना बाय हाणेन पळय सांबाळायला म्हाका चल रे पावोंक जायें दासाक हाचे लागीं वेळ वगडाय नाका तुजें तोंड धरून फोडटेली ताका हात लायल्यार तुवें ताका म्हजे बरी घेवन चोरली तूं कोण खुंयचें सुणें आनी म्हजें काळी जालयलें दोगांयनी ओडून ओडून सायबान नाच म्हाका आंगाचो कोर तुजी एक मिलाग पूण गोडून आसुमतीना बाय कांतार म्हणटा आसतना तूं त्या कॅरेक्टरांत मिसळ जालेलें दिश्टी पडटालें ओय म्हजें हेंच तो हें एक्टींग करीत जाल्यार बरें दिसता न्ही स्टेजीचेर एक्टींग करिना तर त्या कांताराक वालोरूच ना हें तुवें कांतार म्हणलां ह्या कांताराक जे संगीत दिवपी मोज्ग हांचोय तुका उगडास आसतलो जायत्यांचो उगडास ना आतां पूण ते बाबडे सगळे मेले आदीं एकलो सीपी म्हूण आसलो तो वाजयतालो आनी आमचे आरांबोलचे सगळे तांचें नांव आतां उगडास ना पूण ते म्हाका ल्हान आसतना पासून एकदम आपले भुरग्यांक अशें मानताले खूंय आमी फेरीबोट ना जावन उरल्यान जाल्यार बाय तूं साडी घाल एक आनी न्हीद म्हणो आमी तुका उठयता मागीर हेजो सॅक्सोफोनाचो आवाज बरोच येतालो आसतलो ह्या कांताराक होय कित्याक तें बरें कॉमेडी कांतार दोगी व्हंकलो आनी योग आमचो ब्राजान पासून म्हणला म्हजे बरोबर हें कांतार दोगां चेडूं आमी ताका ओडटा हांव काजाराक अशें एकलें दुसरें म्हणटा म्हाका जाय तो हांव म्हणटा म्हाका जाय दोगांय एकामेकाचेर फोटो घालून एक्टींग करता तेन्ना बरें दिसता न्ही सगळें एक्टिंगाचेर आतां तूं त्याच कॅरेक्टरांत आसलें होय सुमतीना बाय जेन्ना तुज्या हातांत ही तियात्राची स्क्रिप्ट पडटाली आनी स्क्रिप्ट पडल्या उपरांत ही स्क्रिप्ट ह्या तुज्या भुमिकेक तूं कशें तयार जातालें हांव जाणासली म्हजी कसली मेवता म्हाका रोल ते प्रमाणे एक्टींग करपाक जाय म्हणून म्हाका केन्नाच कोणें दाखोवंक ना हे भाशेन एक्टींग कर हे भाशेन कर म्हणून हांवूच करतालीं आनी तूं जाणाय आदल्या तेंपार एक दीस प्रॅक्टिसीक वचोन दुसरे दिसा तियात्र करी केन्नाय सकाळीं गेलीं मालवणां जाल्यार सांगे तियात्र नाचतालें हांव तेन्ना प्रॉम्प्टिंगाचेर जातालें सगळें आनी बरें दिसतालें लोकांकूय कांय गमन आसलें पूण आतां सगळें बाय हार्ट पूण आतांचे तियात्र नाचता पळय तेन्ना बाय हार्ट कोत्ता सगळें
पूण आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्र हातूंत जे प्रॉम्प्टिंगाचेर जावं आयचो जो प्रेजेंटेशन तूं एक कलाकार तूं शिकोन वेता हातूंत कितें तरी वेगळेपण तुका दिसता? म्हाका दिसता आतांच्या तेंपार चड बरें जाता कित्याक सगळीं बाय हाट कोत्ता एकलो चुको जाल्यार दुसरोय चुकता जायतें जायतें हें आहा भिरांत आहा आदल्या तेंपार जायनासलें आमी कितें ती कांतार पासून चुकल्यान जाल्यार मदें एखादें स्पीच घालून तें सोबोन व्हरलें कोणाकूच गमन जालें तें चुकलां म्हणून आतांच्या तेंपार तुजो लास्ट वर्ड दिनाय जाल्यार दुसऱ्याक जबाब दिवंक जायना. तूं कांतार म्हणटा आसतना तूं खंयचें कांतार चुकलेलें तो उगडास कर. ना हांव केन्नाच चुकोना चुकलीं जाल्यार हांव केन्ना कोणाक दाखोवन दिनासलीं सांग. पूण आमच्या ऑडियन्साक तुज्या भितर जें काळजांत आसा तें मातशें भायर घालचें ना? ना हांव केन्नाच चुकोनासल्यो ही नांव धरूनच हांव भायर सरोन गेलीं स्टेजीसान. जेन्ना म्हजो ताळो मातसो ब्लॉक कसो जावं लागलो म्हणजे म्हाका गमलें आनी हांव उठलें आनी मास्कट गेली आनी आतां 25 वर्सांनी आयज आतां हांगा आहा. पूण आजुनूय तुजो आवाज तसोच आहा काय दिसता? वय तसो आसा सगळे मेवता तितले मागीर म्हणटा हांव मागीर म्हणटा आय एम स्टील स्ट्रॉंग. मस्कट जेन्ना तूं तियात्र न्हेसतालें मस्कट तुजो अनुभव जायतो आसलो कारण ई पेरी जावं बाकीचे जे बरोबरचे आसले जावं फ्रांसीस दे वार्का जावं बाकीचे तुका खंयचे तरी चेडूं भुरग्याक जावं खंयचे तरी अस्तोरेक पालकार हाडूंक जावं ताका शिकोवंक तुका चान्स पडला? म्हजें चेडूं नासलां एक हिरोइनीचो रोल केला म्हणजे जावयांनी केला त्याच वर्सा तांचें काजार जाल्लें आनी त्या काजारा उपरांत एक रोल केला तांच्यानी दोगांय जाणांनी हिरो हिरोइनीचो ई पेरीच्या तियात्रान. तुज्या भुरग्यांकूय एक गूण आयल्यात? वय वय आयल्या चेडवाक आयल्या म्हजी नाती बाती सगळीं एक्टींग करतात. चेडो म्हजो जाणा म्हळ्यार तो दाखोवन दिना वचना स्टेजीर बा पूण पाटयांक वाट्यांक कांतारां म्हणटा. पडलोन म्हजी सुरोपाय माय कोरी आपुरबाय म्हणो सदां जांकवारपणान रेस्पेदान रावोंक जाय पा पारा पा 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 आदी आंगाक घाली कोबाय तशेंच बुलूजांनी साय आंगूय सगलें लिपो आनी कुडीक येयी सोबाय तारा रा रा ता ता ता. आतां नोदर मारल्यार सायबा सगलें जालां तें पोत्तें येद्या गोडल्याचें बुलूज घान भोंवता चेडूं धाकटें पडटा सोकटें मागीर चेड्यांची गरमी चोळोन रोकडेंच पेटयता एकटें पा पा रा पा 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 पा. तुवें चडशीं दुयेर्तां जावं ट्रियोज हातूंत चड भाग घेतला? चड 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 इसपा भायर कोणाय कुयींचार म्हजे वयर कितलीं कांतारां एका तियात्रान म्हणटालीं म्हूण आदले जाणटे आहा पळय ते सांगतले. नांव मोजें नारी हांव कोंकण्याली पोरी रुपान दिसता चड बोरी आमचे कुशीक रावता एक पोसर कारोरी तो फारांग सोदता गानंगोरी नारी काय बरें पळोवंक तूं दिसता तुज्या मोगान काळीज भितर शिसता हारे मोजेच फाटल्यान कित्याक तूं घुसता आका चेपलांचो मार जाय मिसता नारी काय बरें पळोवंक तूं दिसता तुज्या मोगान काळीज भितर शिसता हारे मोजेच फाटल्यान कित्याक तूं घुसता हाका चेपलांचो मार जाय मिसता. आसूम तिना बाय आतां ही जी तूं कांतारां म्हणटा ह्या कांतारांक तूं एक वेगळो घोस्त हाडटा तर हाचें कंपोजींग कोण करता? कंपोजींग म्हजे सगळे काजन म्हाका दिताले. एक म्हजो पुमुर्फा काजन आहा बसत्या म्हणून तो सगळीं कांतारां काडी आनी म्हाका दितालो. पयलीं ताचे तियात्रान म्हणटाली हांव 2 तारखेर फेब्रुवारीचे पुमुर्फा आनी उपरांत हांव सगल्याक म्हणो म्हाका फूल परमिशन आसलें ताचें तूं म्हणून. पयलेंच कांतार तुवें केन्ना म्हटलेलें तुका उगडास आसतलो? वय पयलेंच 11 वर्सांचें आसतना म्हाका तोमास आनराद म्हणटा पळय सालिगांवचो ताणें तियात्रान घातलेलें आपणाच्या तियात्राचें नांव इरमांव आनी वनी. ताचें कांतार पयलें आमी धाकटी न्ही सो प्लीज कोट्टाक लायता केरमेसाचीं फुलां आमची सर्त काडा तेकूय पोलकी ना मिस्टर पयशे दी हांगा सोर रावोंक जायना फुलांन पयशे घेत म्हूण हांव रेखूय जाणा. म्हणटच तोमासाक तुवें फूल लायलें? तोमासाक वय आनी त्या उपरांत मागीर हांवें पयलें ते इरमावनी येतात आनी तांचे वयर कांतार म्हणटा आनी मागीर आमी येता फुलां लायता म्हूण आनी मागीर ते कुडम्याची कांतारां बा ती म्हणटा म्हाका आतां उगडासना. मागीर हांव मातशें व्हडलीं जाल्या उपरांत हांवें ते वनयेचो रोल हांव करतालीं. इरमांव वनये फेस्ताक आमगेरये येता काडयो बडयो फेरयेन चडश्यो गे हालो
पोसकोटे हाडलाय चोडशे वा वा शटाप कीप कोयड बाय ते पोसकोटे चोरयेचे वा 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 ही सगळी कांतार जाय ती आतां 65 आहली 65 67 तेन्ना कारण फेरयेक जें वातावरण आसलें तें वातावरण तियात्रांतल्यान तुमी वय लोकांक परत दाखयलें सारकें दाखयल्लें तो चोरून घेवन येता पोसकोटे कॉमेडियन एक आशिश स्ट्रॉंग म्हणून आनी त्याच आशिश स्ट्रॉंगान म्हाका मागीर तियात्रांनी भायल्या घातलें बारीक बारीक तियात्रांक व्हरो लागलो 10 रुपया तेन्ना दितालो तेन्ना कितें आहलें न्हय पूण वतालो तो पूण पयलीं सान हे आंतोनेत दे कालांगूट बेटी आल्वारीस रोजी आल्वारीस ताची आंतोनेताची भयण मारिया हांकां सगल्यांक हांव धाकटी आसतना सान तियात्रांक व्हरो लुड्साक आनसेत बाबडो म्हणटालो हें आसुमतीनान वता म्हणून तुका सावंतवाडी तियात्र दोयेदां पानी वचताचे बरोबर बरे भाशेन हाडटलें तुका म्हूण सांबाळतालीं सगल्यांक बरे भाशेन हाडटालीं घरा तो रेस्पेद ती उमेद तो मोग हय लोकांक दिसता तियात्रीस म्हणल्यार फकाण कशें म्हणल्यार ना ते एक एकल्याच्या नशिबान कितेंय जाता जायत पूण सगळींच तसलीं आसना पूण आसूं बाय आतां जीं जायतीं भुरगीं तुज्या बरोबर ह्या तियात्रांनी न्हेसतालीं जावं जायते मालगडे तियात्रिस्ट जे नामनेचे तियात्रिस्ट तुजे बरोबर न्हेसताले तांचे थोडे उगडास तुका कडेन आसतले जावं तांच्या उद्देशीं तुका कितें बरें मेवलां म्हाका बरें म्हणजे वतालीं न्ही हांव बरोबर आनी बरोबर हाडटालीं ती म्हाजो उपकार आठयतात आंतोनेतान पासून सगळें जें सांगलां हें आसुमतीना बरोबर आमी पयलीं तियात्रान तेन्ना आंतोनेत सारकें भुरगें आहलें आनी म्हज्या चेडवाक घेवन ते सांग बाय येताले आमी हूंय तियात्राक गेले हांव म्हणटालो की दुसरे बाकीचे जे कलाकार आसले सिनियर कलाकार आसले तुज्या बरोबर हय म्हजे बरोबर सगळे जाशिंत वाज नाचला बोयर नाचला सगळ्यां बरोबर हांव नाचल्या विलियम दे कुडतोरीन तर सदांच आसतालो सगळे व्हडले व्हडले एक्टरां बरोबर हांव नाचल्या आनी सियाल वर्साच्या तियात्रान एक म्युजीक हें लेडीज शो केल्लो ताणें तेन्ना आमी नाचलेलीं पूण मागीर आमी मदेकातूच सोडलें थंय रावंक बाबा वयचें पडटा म्हणून आमी भुरगीं न्ही आमकां थंय रावपाक बाबाक सोय नासली बेटी आनी हांव तियात्रच सोडून आयलें हांव घरा सियाल वर्साच्या तियात्रांतलें घडये तुका खंयचें कांतार उगडास आसतलें तियात्रिस्तांचे ताच्या हातून धरलें म्हाका कांतार म्हणजे हांव एक डुएट म्हणटा थंयसर केन्नाय दोगां चेडवां आयलेलीं तीं आमगे रावोंक सोदतात कुमारीचे वळखीचीं दोगांय मेलीन काम कोत्तात ती म्हणटा म्हयन्याक आमकां 20 रुपया भाडें दिता पूण आतां रावता थंयचीं कित्याक भायर सोदता ती गोरवालीकूय एकदमूच किटकिटी राजा तोत दिवो पालोयताकूय रातचे राती तेच करच्या वखदार भायर सांगोन भोंवतात फोटी तसली आमच्या घरान नाका पोन वती खरेंच तांकां दवरल्यार आमचें सुट्टेलें भाडें रांदप कांय तांचें चड न्हय फकत सांजेचें थोडें भाडें सुट्टेलें तें खरें चिंत कितें जातेलें फुडें तांचें प्रेम सोदूंक तांकां येतोच घरा कोडे ते सोयरे केन्नाय अंतऱ्या पोयऱ्यान येवपाचे सोयरे गुंचे न्हवरे सदांच येवन लायनीक रावपाचे व्हंकलांक चॉकलेटी हाडटा तांतल्यो तुकाय दिवपाचे हांव ना तेन्ना तुका घेवन सिनेमाक वचपाचे आसूं बाय जायते दीस फाटीं सान म्हजे आमी दोगूय बराबर आसात हांव आनी ब्रास जायते फावटी तो तुजो उगडास काडटालो आनी म्हणटालो की आसूमतिनाक कशेंच विसरोंक जायना ताचे बरोबर आपणाक जायते अनुभव मेवल्यात ताचे लागच्यान आपुणूय जायतें शिंकलां तर आयज ब्राजान आपलो तियात्र पालकाचेर हाडला लोकां मुखार थोडो बहुत दाखयला आनी ताका खूब उमेद आसा तर ब्राजा वयर तुजें मत कितें आसा ब्राजाचो पांय पयलो सद्या आमचो मातसो सोयरोय लागता आनी एकदम म्हजी ओडवी कोत्तालो खंय तियात्रांक तो बरोबर आयला जाल्यार बाय तुजें बेस्ट जालें आं तुजें बेस्ट जालें त्या उपरांत ब्राज व्हडलो जालो मागीर ब्राजा बरोबर हांवें कांतारां म्हणलीं आतां तो म्हणटलो तरी यो ब्राजा बरोबरूय म्हटलां हांवें जायते कडेन आनी ब्राज इतलो हांव सदांच ताका मॅसेज घालता पूण एकामेकाक परशी मेळोंक नासलें हांव आतां हालींच्या दिसांनी आतां हांव गोंया आहा म्हणून तोय गोंया आयला म्हूण म्हाका मेवला आनीक एक म्हजो कांत आहा हांव मास्कट म्हणटाली ही पेरीच्या तियात्रान दुडू दुडू हांव व्हडलीं दुडवांकार गरीब मनीस मान बागोयतात म्हजे मुखार
खरेंच धुडू ना तोर कोळू जावन आसा संवसार देखून मनशा धुडू कोरगिनीयन करून उजार. आतां आमी पळयता आसतना जायते तियात्र जे आयज आमच्या मुखार जे कॉमर्शियल तियात्र चलतात, रावंडाचे तियात्र, तातूंत रातचो घरांतल्यान भायर सरता आसतना जावं घरांत आसतना पासून सूट बूट मारून आयचे कलाकार दिसतात, अशे तियात्र तुवें पळयल्यात आसतले? तियात्रय पळयल्या आनी धाकटे धाकटे सिरियली येता टीव्हीचेर त्योय पळयल्या. तीच साडी घालून न्हिदली, तीच साडी घालून गेली, तेंच सूट न्हिदली, तेंच तें केलें. बरें जायना तेन्ना एक स्टेज म्हणचें सारकेंच जावंक जाय. तूं कितें न्हेसपाक जाय तेंच न्हेसोंक जाय. हय म्हाका जाल्यार दिसता. आदीं पिजाम वापरताले जावं बाकीच्यो, जाय आयज ते आमकां दिश्टी दिश्टी पडना. आनी आतां पिजाम घातल्यार वयल्यान चावयतलो लोक. कितें न्हेसला काय म्हूण. हय आदल्या काळार पेट्रोमासाचे तियात्र जाताले पयलेच. आमी तियात्र नाचले कोवटणीन तरमासान पेट्रोमास पेटोवन लायटी हाडल्यो. आनी मागीर ते मूस येताले आनी मूसय तोंडाचेर बसताले. जाय तें जातालें. पोटाक लागून क्वेश्चन्स पडटाले न्ही आनी फामाद जावंक जाय जाल्यार तुवें करूंकूच जाय कितें. पूण आदीं जो तियात्र जातालो, आदीं तेन्ना जे मायक आसले तेवूय तितले शुअर नासले. तांकां तोंड लावन आमकां उलोवचें पडटालें आनी तोंड लायल्या उपरांत आवाज लोकां मेरेन पावतालो. एका माटवांत उणो तो 1,500-2,000 लोक आसतालो. आनीक तांच्या मुखार जेन्ना तूं ह्या पेट्रोल मॅक्साचेर जी भुमिका कोत्तालें, ती भुमिका लोकांक कितली मेरेन पावताली आनी लोकांक कितली मेरेन आवडटाली? तूं जाणाय सद्या तुवें म्हजो आवाज आयकलाय. म्हजो आवाज म्हणल्यार व्हडलो, पूण दुसऱ्यांच्यो आयकोपाक येताल्यो, करताले ते कितें ना कितें. आयकोंक येना जाल्यार मागीर परतून येवन स्टेजीचेर मायक सारको करताले. तेन्ना सगळें सारकें नासल्यार लोकूय सजमतालो न्हय. आतां लोक सजमता, आतां लोक सजमचोना. मातशें आवाज येना जाल्यार बोव मारता. आदीं तशें नासलें. आदीं सजमतालो लोक. भोवमायी सान येवन बाबडे ते तियात्र करताले हांगा गांवचे भुरगे एकठांय जावन. स्टेज घालूंक मोडटाले, सगळें करताले. दुसरे दिसा ती स्टेज काडूंक जाय आसली. जायते त्रास आसले आदीं, पूण भुरगे उमेदीन करताले तें सगळें. आमी फकत वचोन तियात्र नाचपाचें येवपाचें आसलें. एक तियात्र संपलो आनीक तो तियात्र संपल्या उपरांत त्या माटवांतले लोक घरा वेताना कितें घेवन वेताले? कोणें बरें केलां पळय त्यो खबरो करीत वचत न्हय. कोणें बरें करूं ना जाल्यार त्या मनशाचें नांव ना मागीर. पूण केन्ना तरी तूं खंयच्याय गांवांत तियात्र जालो आनी थंयच तूं केन्ना तरी उरलां? चड करून त्या बार आमकां थंयच रावचें पडटालें. दितालीं ती सुवात आमकां बरे भाशेन रूम दिताले, रावपाक घर दिताले, जेवण सगळें आसतालें. केन्ना तरी तुवें माडार रावन रेनेर कांतार म्हणटा जें कांतार तुवें तियात्रांत म्हटलेलें आयकलां? ना केन्ना आयकूंक ना. हय हांवें पळयलां, हांव लागींच्यान जाणा. जायते फावटी तियात्र जाल्या उपरांत त्या तियात्रान जीं कांतारां जावं कांत आसतात ते दुसऱ्या दिसाक रेनेर माडाचेर रावन म्हणटालो आनी शेतांत काम करपी जावं त्या वाठारांतले लोक तीं कांतारां आयकतालो. कारण मूस रावन म्हणपी रेनेर जावं रेनेराचें कंपोजींग तशेंच आसतालें आनी ताका तीं कांतारां चड आवडटालीं. दुसरें म्हटल्यार तियात्र सोंपल्या उपरांत जायते जाण त्या तियात्रांतले कांत गुणगुणत माटवांतल्यान भायर सरताले. वय तितलेंच न्हय. आनी पयलीं सुद्दां एसाय मारता आसतना सगळो घेरो घालून आसताले. आमकां इल्लीशी स्वात मेवताली एसाय मारूंक. कित्याक भुरग्यांक आनी पयस धाडूंक मेळनासलें. आतां ते भुरगे म्हाका सांगता समथीन तूं आमच्या गांवांत येता आसतना आमी इतले उमेदीन रावताले, सगळें लिसां पासून करून आमी रेडी रावताले म्हूण तुका पळोवपाक. तें आतां गमता म्हाका. तें आतां म्हाका मास्केट कोण आहात पळय ते सांगतात. एक सांतान म्हणून आहा तो म्हणटा हांव पिसो जातालो समथीन तूं येताली तेन्ना. तो धाकटो आसलो. आपूण म्हणटा रावतालो. मागीर सांगतालो म्हणटा हांव लिसां कोत्ता माय आनी हांव वयता म्हूण बसता हांगा एसाय पळोवपाक. भुरगे सारके घेरो घालून रावताले. मोदें खातीर तूं वच तुजी कर प्रॅक्टीस यो. एसाय मार नासली म्हणजे ही एक्टींग करिनासली. एक्टींग स्टेजीचेर. पळय समतीन बाय जे हे भाशेन जे लोक तुज्या फुड्यांत येताले जावं भुरगे तुका वाखाणटाले तेंच्या पासत एक कांतार? हांकां वारपण हें सोसूंक जायना रडोन काडटा दीस. एकलोय चेडो म्हजे पासत करिना साक्रिफीस. काजार जावंक सोदता वर्सां जायता आयलीं 40. म्हजी काकुचीतून काजार जावंक फुडें सोडला लुईस. तारान दारान दारान दान दाराय रारान दारान दा. लुईस काजार जातलो म्हूण विस्वासान रावले. तो वत्ता थंयसर ताच्या बोरी हांगा थंय भोंवले. लुईसाची खबर आयकोन काळीज म्हजें दुखलें. तोवूय काजारी म्हणून कोणेन म्हाका सांगलें. ताराय रारान दान 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 दाराय रारान दारान दा. समतीना बाय खरेंच खूब बरें दिसलें. तुजे लागीं भासाभास केली,
तुजे अनुभव लोकां मेरेन थोडे भोव पावल्यात सगळे पावोंक नात आनी जायतें आसतलें तरी आसतना तुवें केन्ना तरी तुज्या हातान पेन घेवन कांतारां कंपोज करूंक जावं कितें बरोवंक तुवें प्रयत्न केला? जायते फावटी हांव कांत घालताली म्हजे पार्टींक हांव खंयचोय पार्ट कोत्ता पळय ते घालिना जाल्यार हांव करून बरोवन घालताली पूण व्हडलीं कांतारां करूंक हांवें अजून प्रयत्न करूंक ना आनी तितलें आतां मनानूय ना कहें कामा फुडें आनी तें आनी जायना. पूण तियात्र केन्ना बरोवपाचो प्रयत्न केला? ना तियात्र बरोवपाक करूंक ना पूण आतां म्हाका एक मस्कट सोडून येता तेन्ना एक करूंक जाय मस्कट. तयारी आसा? वय वय शुअर म्हजो जावूय फुडें सरला करुया आमी म्हणून. हांव आतां 2019 हांगा येतली सोडून म्हणजे आनी 1-2 वर्सांनी तूं घरा पावता. वय वय त्या आदी मस्कटच्या देसान एक तियात्र करून लोकांक खुशाल करून एक शासनाक तुवें आसलेल्या लोकां मदें एक उगडास जिवो दवरून तुजी येवपाची तयारी आसा. तूं गोंया आयल्या उपरांत परत तियात्र न्हेसतलें? पळोवया खोशाल्यान न्हेसतली ना जाल्यार ना चड करून म्हाका उमेद ना तितली कित्याक आतां तूं जाणें भोंवंक चड त्रास जातात. आदल्या काळार आमी बरे दीस काडले खंय गेलीं जाल्यार सर्टन टायमार बस आयली बसीचेर आयलीं आतां बसी मेळना आनी कितें जाता पळोवया कितें जाता. तुजे अनुभवांतल्यान आयचे जे तियात्रीस्ट आसात जावं आयचीं जीं चेडवां कलाकारां जावं बायलो कलाकारां पालकाचेर न्हेसतात तांकां तुजो संदेश कितें? तांकां म्हजो संदेश एकूच बरे भाशेन तांणी काम करूंक जाय पोट तिडकेन काम करूंक जाय वावरोंक जाय स्टेजीचेर आपणाक नांव हाडूंक आनी वयर सरोंक जाय इतलेंच आनी कांय ना. सोमतीना बाय आमकां वेळ ना खूब उलोवन दिसतालें जायत्यो गजाली मारून दिसताल्यो तुजे लागच्यान जायतीं कांतारां आयकोनशीं दिसतालीं तरी आसतना तुवें आमच्या उल्याक पाळो दिलो तूं आमच्या बरोबर हांगासर आयलें त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान तुमकां देव बरें करूं. हांवूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा चोर आनी चोड. आनी इतल्यानूच सोमतीना फेर्नांडीस हाच्या सांगताक आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.